सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाण पगारवाढ तसेच कामगारांक दितात त्या भलायकीच्या भत्यात वाढ करूंक नाशिल्ल्यान म्हापसा नगरपालिकेच्या कामगारांनी शुक्रारा सकाळी फुडें संपाक सुरवात केली। कामगारांच्यो बरेचश्यो मागण्यो म्हापसा नगरपालिकेन पुराय केल्यो ना अशें कामगारांचें म्हणणें आसा। मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन मार्केट तशेंच हेर वाठारांतलो कोयर उखलप आनी दिसपट्ट्याची हेर कामां बंद दवरतले अशी शिटकावणी कामगारांनी दिल्या। मागणी आसलेली ही आमची मागणी तेंच्यांनी पास करूंक ना। काल लेबर हेतून कमिशनर मिटींग आसलेली तेतून ती 4 पर्सन आसलेली आनी वायस चेअरपर्सन आसलो आमचे युनियनाचो अध्यक्ष केशव प्रभू आनी आमचे कमिटीचे मेंबर म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो अध्यक्ष शिवाजी खांबे आनी बाकीचे आमचे आसलेले। तरी ते आमी पळयलें आमकां पयर तारीख दिल्ली काल करता म्हणून पूण ती तयार ना जाली। तुमचे नेमक्यो मागण्यो कितें आसा? मागणी आमचे मेडिकल अलावन्स हो आमी 1000 मागलो। तेणी पयलीं दिता म्हटलं आमकां, परत आमचे कावन्सिल परत सगळ्यांनी चीफ ऑफिसर मिटींग घेतलेली तेतून आमचे 1000 दिता म्हटलें पूण ते पास करूंक ना तेंच्यानी। म्हणून आमी लेबर कमिशनान मागीर ते हें केलें थंय आमकां तेणी पयलीं सांगलें दिता म्हणून मागीर परत मिटींग घेता आनी मागीर दिता म्हणलें तरी काल तेणी काय करूंक ना म्हणून आमी आज संपार वयता। हो आतां कितके दीस आसतलो संप? कितें थारला? आमची मागणी जाय सर, आमी जो पर्यंत मागणी जायना तो पर्यंत आमचें चालू आसता। सध्या सगळी कामां बी पालिकेची बाजारातली सगळी बंद जो पर्यंत आमचें जायना तो पर्यंत